नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्तिका गोडकार गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो। आपल्याच चल्याचो खून करून बंगुराक वचपाक भायर सरिल्ल्या आवयक पुलिशेन केली अटक। घोवा कडेन बरे संबंद नाशिल्ल्यान केलो चल्याचो खून। सूचना सेठाची पुलीस चौकशे वेळार कबुली। संजीवनी कारखान्याक फुडल्या वर्सा मेळटली संजीवनी। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांचे आश्वासन। ऊस उत्पादक शेतकारांनी आंदोलन घेतले फाटी। चीट घालून विधानसभेचे प्रश्न वाटपावेल्यान जाला बोवाळ। कमी प्रश्नांक लागून विरोधकांक भंय। सभापती म्हणटा प्रक्रियेत जावचो ना बदल। भारतीय नागरिकत्व कायम दवरून पोर्तुगीज आणि भारतीय पासपोर्ट दवरपाक दिवची मान्यताय। गोवन्स फॉर गोवा संघटनेची मागणी। 80 वर्साचो जाणटो अमीर संघरिया 42 वर्सां उपरांत मेळ्ळो आपल्या फामिलीक। बायणाचो दोतोर मेहुल शुक्ला हाल्लो निमित्त। गोमंतक टीव्हीचो स्पेशल रिपोर्ट। आणि बेतकीचे मुळावे भलायकी केंद्राची इबाडली भलायकी। दोतोर नर्सींचो उणाव। लोकांची गैरसोय 2 वर्सां फाटीं बुन्यादी फातर। आता खबरो विस्तारान। उच्च शिक्षीक आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स स्टार्टअपाची सीईओ आशिल्ल्या सूचना सेठ ह्या बायलेन आपल्याच पुताचो खून करून काटो काढलो। तिचे आणि घोवाचे संबंध बरे नाशिल्ल्यान खून केल्ल्याची कबुली तिने पुलिशेक चौकशे वेळार दिली। जाल्यार पुताची कूड बॅगान भरून बंगुराक वचपाक भायर सरिल्ल्या सूचनाक पुलिशेन कर्नाटकात चित्रदुर्ग वाठारात अटक केली। जाल्यार म्हापसा जिल्लो आणि सत्र न्यायालयान सूचनाक 6 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त फरमायल्या। आपल्याच चल्याक जिवो मारून ताची कूड बॅगेत घेऊन वचपी सूचना सेठ ह्या बायलेक पुलिशेन धरली। मूळ बंगालची मात बंगळुरात राबितो करपी उच्च शिक्षित आणि पेशान स्टार्टअपाची सीईओ आशिल्ल्या सूचनान गोंयांत येवन कांदोळे शिकेरे एका हॉटेलात रूम बूक केलो। ते उपरांत तिणे हो खून केला अशें पुलिशेच्या प्राथमीक तपासात स्पष्ट जाला। घटनाक्रम असो। 6 जानेराक सूचना सेठ ही उत्तर गोंयांत कांदोळे शिकेरेच्या हॉटेलात आपल्या चल्या सयत रावपाक आयली। 7 जानेराक चल्याचो खून करून मध्यान राती ताची कूड घेवन टॅक्सींतल्यान बंगळुराक वचपाक सरली भायर। फ्लायटीन वचपाक न्हयकार हॉटेलाकडे केली गाडयेची मागणी। 8 जानेराक हॉटेलाच्या रुमान रक्ताचे दाग दिसतकच हॉटेल मॅनेजरान केले कळंगूट पुलिशेक कळीत। कळंगूट पुलिशेन बायले कडेन फोनार चल्याची विचारपूस केल्यार चल्याक मडगांवा इश्टाकडे रावपाक धाडला अशी मारली फट। पुलिशेन ड्रायव्हराक शिताफीन आत्मविश्वासान घेवन गाडी लागच्या पुलीस स्टेशनाकडे सांगली वळोवंक। सूचना सेठ हिका कर्नाटकाच्या चित्रदुर्ग पुलिसान केली अटक। आपले आणि घोवाचे संबंध बरे नाशिल्ल्यान आपल्याच पुताचो काडलो काटो। चौकशी वेळार पुलिसांक दिली सूचनान कबुली। सूचना एका खाजगी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स स्टार्टअपाची सीईओ। घोव इंडोनेशियात आसता कामाक। फुडलो तपास सुरू। 6 तारीख को कैंडोलिम एरिया में सर्विस अपार्टमेंट सोल बनियान होटल, वहाँ पे एक औरत अपनी 4 साल के बच्चे के साथ चेक इन किया। बुकिंग एयरबीएनबी के थ्रू था। उसके बाद 7 और 8 तारीख के इंटरवेनिंग नाइट में वो लेडी ने चेकआउट के लिए डिमांड किया और उन्होंने होटल के स्टाफ से एक टैक्सी अरेंज करने के लिए रिक्वेस्ट किया। उनको जाना था बेंगलुरु। तो टैक्सी होटल के स्टाफ ने
ये पूछा कि बेंगलुरु के लिए गोवा से फ़्लाइट चीप रहेगा और टैक्सी ज़्यादा महंगा पड़ेगा, बट वो लेडी इंसिस्ट किया कि उनको टैक्सी चाहिए। इमीडिएटली चेकआउट किया, अपने लगेज टैक्सी में रखा। टैक्सी होटल के स्टाफ ने अरेंज करके दिया। जब ये चेकआउट होने के बाद अर्ली मॉर्निंग में होटल के स्टाफ रूम के सफाई के लिए गया तो वहाँ पे रेड कलर्ड स्टेन्स मिला, जो उनको लगा ये ब्लड है। इमीडिएटली होटल के लोगों ने पुलिस स्टेशन कलंगूट को इन्फॉर्म किया। जैसे ही पुलिस स्टेशन कलंगूट में इंफॉर्मेशन आया, परेश पीआई अपने टीम के साथ वहाँ पे पहुँचा होटल में और प्राइमा फेसी ब्लड स्टेन्स लगा तो इमीडिएटली लेडी से कांटेक्ट करने की कोशिश की। जो ड्राइवर लेडी को लेके जा रहे थे उनके मोबाइल नंबर होटल से मिला, ड्राइवर से बात की। ड्राइवर के फ़ोन के थ्रू वो लेडी से भी बात की तो उनसे पूछा कि आपके बच्चे कहाँ हैं। तो वो लेडी ने ये बोला कि वो जो बच्चा है वो उन्होंने माडगांव में किसी फ्रेंड के घर पे थोड़ा दिन रहने के लिए छोड़ा है। परेश ने इंसिस्ट किया कि वो एड्रेस उनको बता दिया जाए, तो लेडी ने एक एड्रेस भी दिया। परेश ने इमीडिएटली फतोड़ा पुलिस स्टेशन के पीआई को कांटेक्ट किया और बोला एक बार जाके चेक करने के लिए। इमीडिएटली फतोड़ा पीआई वहाँ पे चेक किया तो एड्रेस फेक निकला। शोइंग प्रेजेंस ऑफ माइंड, परेश ने विदाउट द नॉलेज ऑफ द लेडी ड्राइवर से बात किया और ड्राइवर से ये इन्फॉर्मेशन पास किया कि इमीडिएटली द टैक्सी हैज़ टू बी टेकन टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। वो हमें पता भी चला कि ये चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में आईमंगला पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में। द एक्यूज्ड इज एक्चुअली सूचना से बच्चे बॉय और उनके जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड जो होटल में दिया था वहाँ से इनका एड्रेस बेंगलुरु पता चला। तो इनिशियल इंट्रोगेशन में इन्होंने ये बोला कि ये बेंगलुरु में सेटल्ड है। शी इज़ ओरिजिनली फ्रॉम बंगाल एंड शी इज़ मैरिड टू ए केरलाइट। शी इज़ वर्किंग एज CEO of an AI company, artificial intelligence company, which requires further verification. But prima facie जब लेडी से हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ने बातचीत की तो उन्होंने ये बोला कि उनके हस्बैंड के साथ जो रिलेशनशिप है दैट इज़ नॉट गुड। इनके डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स ऑलमोस्ट फाइनलाइज भी हुआ है and there was some court order because of which she was very unhappy. सध्या गोयात चर्चेन असलेली गजाल म्हटल्यार एका आवय आपल्या 4 वर्साच्या चल्याचो खून केलो। त्याच संदर्भात कलंगूट पुलिसांनी आयज सकाळी अक्यूज जी आसा सूचना शेट तिका कर्नाटकच्यान गोंया हाडले। सकाळी कांदोलीम PHCन मेडिकल करतकूच आयज तिनांक GMFC कोर्ट म्हापसा हांगासर तिका प्रोड्यूस केले आनी आयज अखेर जजान तिका 6 दिसांचो रिमांड दिल्लो आसा। वर्षा आश्वेकर आणि स्नेहा हसोटीकरा सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत यांच्या आश्वासनाचेर ऊस उत्पादक शेतकारांनी आंदोलन फाटी घेतले। मंगळारा ऊस उत्पादक शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांक मेळपाक गेल्ले। मुख्यमंत्र्यान फुडल्या वर्सा संजीवनी साखर कारखानो सुरू जातलो अशें सांगला म्हणून ऊसकार सांगतात। मंगळारा सकाळी ऊस उत्पादक शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्याक मेळून आयले उपरांत आंदोलन फाटी घेतले। फुडल्या वर्सा संजीवनी साखर कारखानो सुरू करपाचे खंय मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिला अशें ऊसकार सांगतात।
फॅक्टरी चालू जावची ह्या खातीर आयज आमी धरणां धरलेली आझाद मैदानाचेर. काल आमी येयले हांगासर राती रावले आनी आयज आमकां सीएमान आमचे सीएम आमचे प्रमोद सावंत सर हेणी आमकां आपूण व्हरोन आमकां 15 जाणांची आमची टीम आसली तांकां आपूण व्हरोन तेन्ना आमचे प्रश्न आज सोडयल्लो आहा. ही फॅक्टरी आपूण चालू करता म्हटल्या 24-25 येता आपूण फॅक्टरी चालू करता पीपी तत्वाचेर आनी रोखडो टेंडर प्रोसेसींग चालू करता म्हटलां. फाल्यांच्यान आमकां ऊस लावपाक स्टार्ट करा म्हटलां. आमकां जे लोन लागता आमकां तेंचे फॅक्टरीचे सर्टिफिकेट लागता ती सर्टिफिकेट सुद्दां आमकां फाल्यांच्यान दिवपाक स्टार्ट जातली अशें म्हणून सांगलें. तुमी नेटान ऊस लाया अशें म्हणून सांगलेलें आसा. त्यामुळे आज जे टेंडर करपा खातीर जे फ्लो केला ते जर व्यवस्थित जर इम्प्लिमेंटेशना येयलें ना आमकां भायणाक आनी भावांक गोमंतक ऊस उत्पादन संघटनेच्या सगळ्या जाळवणदारांक सगळ्या बुजवंतांक आमकां सतत जागो रावचे. रातचे एक जागरणान सोंपोवनय जागेर रावया आनी हें जातलेंच हें करून घेवपाचे खातीर आमची जागरूकता ती सदांकाळ मुखार व्हरपाचें हावेस दवरून आनी तसो प्लॅन दवरून आमी मुखार वावरया. कितके दिसान म्हटला सीएमान फॅक्टरी स्टार्ट करता म्हणून फुडल्या सिजनाक टेंडर प्रोसेस कितके दिसान करता म्हटला. फर्स्ट ऑफ ऑल RFQ आपलो जो पळय आसा रिक्वेस्ट फॉर बिडिंग कोटेशन तो प्रोसेस म्हणजे टेंडराचो एक पयलो प्रोसेस आसा तो ऑलरेडी आयज नोटिफिकेशन तुमी आतां फाटी घेता प्रोटेस्ट आयज घेतला. येस येस. सोमारा आझाद मैदानार बशिल्ल्या ऊस उत्पादक शेतकाऱ्यांचे हाल पळयात. पुराय रात हे शेतकार आझाद मैदानार रावले. विरोधकांनी येऊन ह्या शेतकऱ्यांक तेंको दिलो. सरकारान जर आतां ह्या शेतकऱ्यांचो प्रश्न सोडयलो ना जाल्यार अधिवेशनात हो प्रश्न मांडटले अशें विरोधकांनी शेतकऱ्यांक उतर दिलें. दिसता सरकारान शेतकऱ्यांक अशे त्रास करचे न्ही आनी खंय तरी जी म्हाका दिसता कित्याक मागीर जेन्ना आतां जस्ट येता आसतना विरोधी पक्ष फुडाऱ्या कडेन उलयलो ताणें म्हाका एश्युरन्स दिला की तो मुख्यमंत्र्या कडेन येदो लेट नायट उलयला आनी मुख्यमंत्र्यान ताका एश्युरन्स दिला की फाल्यां आपूण डेलिगेशन आपयलां आनी तांचे कितें मागण्यो आसा दीस वी वील ट्राय टू डिस्कस आनी जें अधिवेशन येता त्या अधिवेशनान अवश्य समज तांचो प्रश्न जर सुटना जाल्यार त्या अधिवेशनान आमी तो प्रश्न थंय मांडटले. एक्चुअली ती बायलो येयल्ली आसा आनी ती बायलां जेन्ना इतल्या पयसच्यान हांगा येयल्या परत ती वयतली फाल्यां जेन्ना मुवमेंट जेन्ना तूं हांगाल्यान भायर सरता तेन्ना तो मुवमेंट खंय तरी कमी पडटा तेन्ना जाल्यार मायल्ड जाता वीक जाता. सो आतां हो मुवमेंट जो तेंच्यान धरलेलो आसा तो असोच चालू उरपाक जाय. आमच्या सायडींच्यान आमी सपोर्ट करतलेच जाल्यार हे डेव्हलपमेंटाच्या नांवान जी आयज गोंयकाराची जी विटंबना हो सरकार करता हिंदुत्वाच्या नांवान आयज हिंदूंकूच रस्त्याचेर हाडून दवरता जाल्यार हे एक विचार करपाची गरज आसा. आनी आमी सगळ्या शेतकऱ्यांक इतलेंच सांगपाक शकता की आमी तुमच्या वांगडा आसा म्हणून तुमचे जे डिसिजन आसा आमकां तरी एकदम बरोबर दिसलें. कित्याक हांगाल्यान जेन्ना तुमी वयतले तेन्ना कितें तरी कॉन्क्रीट घेवनूच वचपाक जाय. तुमकां सगळ्यांक याद आसतलें गेल्या त्या विधानसभेन हो जो शेतकारांचो विशय आसा संजीवनी साखर कारखानो हो विशय हांवें दामून धरलेलो आनी तो विशय घेतलो आनी थंयच जेन्ना विशय घेतला तेन्ना इंटरप्ट करपाचे खूब प्रयास जाले. आयज तुमी पळयता आसतले परिस्थिती कितें आसा ती आनी ते जेन्ना BJPचे थोडे हे आसा आमदार आसा ते इंटरप्शन करपाक सोदले आमी तांकां पळयतले हे करतले ते करतले खुबशे आश्वासनां थंय जालीं. मुख्यमंत्र्यानूय आश्वासन दिलें की आपूण कितें आसा तें सूक्ष्म लायतलो आनी ते तांकां न्याय मेळोवन दितलो म्हणून. आतां तुमी पळयता आसतले जाली ते गजाल त्या एसेंब्लीन गेल्या त्या एसेंब्लीन जाली आतां फुडली एसेंब्ली पावत येयली 2 तारखेक आमची फुडली एसेंब्ली आसा. पूण अजून पर्यंत हे जे शेतकार आसा ते बेश्टे हांगा येवंक ना. ते 4 दीस थंय बसले आनी आयज आझाद मैदानाचेर कित्याक थंय तांकां न्याय मेळोंक ना म्हणून आयज खंय ना खंय तांकां आझाद मैदानाचेर येवचें पडलें. आनी आझाद मैदानाचेर येयल्या नंतर वचून अजून पर्यंत हो जो हिटलरशाही सरकार आसा हो जो सालाजार रूल सरकार आसा हांकां अजून पर्यंत कांयच पडलेलें ना. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी संजीवनी साखर कारखानो सुरू करचो हे खातीर दीस रात एक करून खर आंदोलन केलें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. रियोळ मतदारसंघातल्या बेतकीच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सोयी सुविधांचो उणाव. दुयेंतींची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय जाता. 2 वर्सां फाटीं नव्या आरोग्य केंद्राच्या इमारतीचो बुन्यादी फातर घाला मात फुडें कांयच जाल्लें ना. पळय हो स्पेशल रिपोर्ट. हे प्रियोळ मतदारसंघातले बेतकी प्राथमिक आरोग्य केंद्र. हे आरोग्य केंद्रात दिसाक सरासरी 300 दुयेंती तपासणेक येतात. वेरें, वागुर्मे, केरी, वळवय हेर पंचायती सयत तिवरे, माशल, बॉम्ब, अडकोण, सांतिस्तेव हेर वाठारांतल्या लोकांक हेच भलायकी केंद्राचो आदार जाता.
मात सद्याक हे बेतकी प्राथमीक आरोग्य केंद्राची भलायकी इबाडल्या। हांगा दोतोर, नर्स आणि हेर स्टाफाचो उणाव आसा। पण हांगा ह्या हॉस्पिटलांत दोतोरांचो उणाव आसा, तशेंच नर्सी आनी सपोर्ट स्टाफ आसा तांचोय उणाव आसा। हॉस्पिटलाची सुवात आनी सद्या वाडटी लोकसंख्या पळयत जाल्यार हॉस्पिटलाची सुवात खूपच उणी आशिल्ल्यान हांगा येवपी दुयेंतीक खुबश्यो अडचणी फेस करच्यो पडटा, तांकां रांकेत उबे रावचें पडटा, खूब टायम वता। त्या भायर ह्या हॉस्पिटलाक गायनेक दोतोर जो आसा तो म्हयन्यांतल्यान फकत 2 खेपे येता। सो हांगसरल्या लोकांची मागणी आसा की त्या गायनेक दोतोरान किमान आठवड्यांतल्यान 1 दीस तरी हांगा हजर रावन रुग्णांक तपासचें। त्या भायर हांगा एम्बुलन्स ना, जी फाटली 4 वर्सां फाटीं 108 एम्बुलन्स जी आशिल्ली तिका अपघात जाल्ल्या कारणान 4 वर्सां जालीं ह्या हॉस्पिटलाक एम्बुलन्स ना। सो डॉक्टर केळुस्कर हांणी फाटपुरवण करून सद्या एम्बुलन्सीची वेवस्था केल्या। जानेवारी म्हयन्याच्या अखेर मेरेन हांगा एम्बुलन्स मेळटली आनी लोकांची सुविधा थोड्या प्रमाणात तरी जातली, गैरसोयी पयस जातल्यो अशी लोकांक अपेक्षा आसा। 2021 हे आरोग्य केंद्राच्या नव्या इमारती खातीर बुन्यादी फातोर घातलो, मात फक्त हे सुवाळ्याचो दबाचो जालो, अजून एक चिरो लेगीत घातलो ना। ते काम आमदारान लक्ष घालून मातशें बेगीन करून घेवंक जाय, कित्याक लोकांक खूब त्रास जाता। अडचण म्हणल्यार बेगीन करीत जाल्यार आमकां बरें न्ही, मातशें आयज ना फाल्यां केन्ना तरी येवचें पडटात। बरोबर। हांगासरली फार्मासी आतां ताचोय दर्जो सुदारपाची गरज आसा। बेतकी हेल्थ सेंटराच्या अंडर तिवरेवर गांव, भोम, अडकोण, सावयवेरें, वळवय, जुवा, कुंभारजुवा अशी 7 सब सेंटरां आसात, जंय सगळ्यो मुळाव्यो सुविधा, वैजकी सुविधा ह्या हॉस्पिटलांतल्यान तांकां पावयल्यो वतात। हांगा फार्मासी आसा, फार्मासीची मातशें अपग्रेडेशन जावपाची गरज आसा, लोकांक रांकेत रावचें पडटा। त्यान भायर ह्या हॉस्पिटलांत सरभोंवतणच्या म्हणजे वळवय, वेरें, केरी, आल्ला, भोम, अडकोण ह्या सगळ्या वाठारांतले मेळोन ओपीडीच्या वेळार म्हणजे सकाळच्या आदीसकूच जवळ जवळ 150 ते 200 दुयेंती हांगा तपासणे खातीर येतात। त्यान भायर दीसभर जर पळयत जाल्यार हो आंकडो सुमार 300 लोकांचेर पावता। 300 दुयेंती हांगा उपचार घेतात। त्या दुयेंतींचो आंकडो जमेक जर धरीत जाल्यार हॉस्पिटलाचें अपग्रेडेशन जावपाची जाता तितले बेगीन जावपाची गरज आसा। थळावे मंत्री, आमदार ह्या प्रकरणान लक्ष घालतले, तशेंच भलायकी अधिकारी आसा ते फाटपुरवण करतले आनी हे जाता तितले बेगीन ह्या हॉस्पिटलाचें अपग्रेडेशन जातलें अशी थळाव्या लोकांक आस्त आसा। बेतकी आरोग्य केंद्रांत हाडांचो दोतोर, अल्ट्रासाउंड ह्योय सुविधा नात। बेतकी हॉस्पिटलाची आनी एक गजाल म्हटल्यार हांगा जर खंयचो अपघात जालो जाल्यार हांगा ऑर्थोपेडीक म्हणजे हाडांचे दोतोर उपलब्ध नात। सो त्या खातीर लोकांक एक तर फोंड्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जावं पणजे GMCन वचचें पडटा। त्याच बरोबर अल्ट्रासाउंड ह्यो हेर सुविधा हांगा उपलब्ध नात। पूण त्यो सुविधा जर उपलब्ध करतलो जाल्यार सद्याची जी इमारत आसा हॉस्पिटलाची ती सद्या पुरेशी ना। सो त्या खातीर जाता तितले बेगीन ह्या हॉस्पिटलाचें अपग्रेडेशन जावचें आनी लोकांक ह्यो सगळ्यो सुविधा हांगा मेळच्यो अशी थळाव्या लोकांची मागणी आसा। गोमंतक TV खातीर हांव शेखर नायक। हालीं शिरोडा ग्रामसभेत जाल्ल्या वादावादीच्या मुद्द्यावेल्यान रेव्होल्युशनरी गोवन्सान पणजे पंचायत कार्यालया भायर निदर्शनां केली। रेव्होल्युशनरी पक्षाच्या वांगड्यांनी दिल्लें निवेदन पंचायत संचालकान स्वीकारून ह्या प्रकरणाची चौकशी सुरू करपाचें उतर दिलें। गट विकास अधिकाऱ्यांक ह्या प्रकरणाची चौकशी करून 7 दिसां भितर अहवाल सादर करपाक सांगतले अशेंय तांणी सांगलें। डिपार्टमेंट मेन डिपार्टमेंटच्या अंडर 191 पंचायत येतात, 12 जे तालुकाचे ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर्स आसात, डेप्युटी डायरेक्टर्स आसात, नॉर्थ साऊथ सगळे डेप्युटी डायरेक्टर्स आसात, ते ओग्गी बसलेले आसात। ती कांयच करीन, तोंड दापून आनी कान दापून बसलेले आसा। म्हणून तिचे दोळे उगडपाक आमी सकाळी 12च्यान प्रोटेस्ट केल्लो। मागीर तिका आमी एकाच तीन आमकां अपॉइंटमेंट वयर आपयले, आमी तिका मेळ्ळे आनी तिका आमी रिप्रेझेंटेशन दिलें आनी तीन आमी डिमांड घातले ते रिप्रेझेंटेशन की हेगेर व्हिडिओ फोंडा जो आसा तेणी ज्युडिशियल तेजेर इन्क्वायरी करपाचे, बायसेक इन्क्वायरी करपाचे आनी आपलो रिपोर्ट कितें आहा ते आमकां सबमीट करपाचे। दुसरी गजाल म्हटल्यार जो सेक्रेटरी थंयसर बसलेलो तो हेंचो ऑफिसर, तो विलेजीचो नासता, तो एक गव्हर्मेंट ऑफिसर। जर पंचायत राज एक्टाची कितें तरी वायलेशन जालां, आमकां खबर आसा सेक्शन 5, सेक्शन 6 ऑफ पंचायत राज एक्ट आनी ग्रामसभा मिटिंग्स रूल 1996 हे रूल्स वायलेट जाला आनी एका पंच मेंबरान येवन तर तिचेर एसॉल्ट केला। जेन्ना प्रिसायडींग ऑफिसर सरपंच आसता, सरपंचान काय परमिशन दिवंक नासली पंच मेंबराक। जो पंच मेंबर आसा तो सरपंचाचो घोव आसा, तेणी काय परमिशन दिवंक नासली की मनशाक व्हरून मार म्हणून। तेणी काय परमिशन दिवंक नासली की तेका मनशाक वचोन मॉलेस्ट कर ना जाल्यार एसॉल्ट कर म्हणून। सो हे कायदे सगळे वायलेट जाल्ले आसा। तेजेर 113 सेक्शन 113A7 जो आसा सेक्रेटरीन रिपोर्ट दिवपाचो आसता की जेन्ना एक पंच मेंबर नाल्यार एक सरपंच खंयचे सेक्शन वायलेट करता म्हणून तो रिपोर्ट आमी मागला। आनी तिसरी गजाल तो सगळी जाल्ला इन्सिडंट ते व्हिडिओ रिकॉर्डिंग खातीर। जे व्हिडिओ रिकॉर्डिंग पब्लिकाक करूंक मेळटा काय ना, ही ग्रामसभा जी आसा ती
पब्लीक मिटींग आसा आनी सरपंच आपयता विलेजर्स ऑफ शिरोडा सपोज शिरोडान 100,000 पॉप्युलेशन आसा 100,000 लोकांक आपयता पंचायत की तुमी ग्रामसभेक यो आनी तुमचे मुद्दे म्हणा आनी तेच ते रिकॉर्डिंग करतना आयज सेक्रेटरी आमकां DOPन तेच सांगला की व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करपाक एलावड आसा आनी तिच्या कॅबिनान सुद्दां तियेन आमकां डिनाय करून व्हिडिओ रिकॉर्डिंग तिने अलाव केलें आनी तिने एग्जाम्पल दिलें की जी गव्हर्मेंट व्हडले डिपार्टमेंट आसता असेंब्ली आसता थंयसरूय रिकॉर्डिंग मिडियाक एलाव आसता जाल्यार बाकीच्यांकूय एलाव करपाक आसता सो पंच मेंबराचे ते कृत्य असले जेगेर एफआयआर ऑलरेडी जाल्ले आसा तेगेर आमकां सॅटिस्फॅक्टरी एक व्हिडिओ DOPन आतां उडयता आमकां आमी 5 पर्यंत तिका सांगलें बसता म्हणजे DOPन आमकां एक मेमोरंडम दिल्लो आसा आनी तेजेर सगळें बरयल्लें आसा गुंडागिरी आनी हे ते सगळें बरयल्लें आसा पंच मेंबराचे आनी ती कंप्लेंट आनी व्हिडिओ फोंडा जो आसा तेका 7 दिसां भितर रिपोर्ट दी सांगला आनी तो रिपोर्ट सबमीट कर सांगला आनी तो आमकांय मेळटलो आनी त्या रिपोर्टाचेर आमी फाल्यां नाल्यार परवा एक पेटिशन मूव करपाचें आहा जे पंच मेंबरान गोवा पंचायत राज एक्ट वायलेट केलाचे सेक्शन 210A ते पंच मेंबर डिस्क्वॉलिफिकेशन आमी पेटिशन घालपाचें आहा जो वुमन कमिशनान आमी एक सेपरेट पेटिशन करतले ह्युमन रायट्सांनी घालतले कित्याक तिजो रायट एक इन्फ्लुएंस जाल्लो आसा मुद्दे मांडपाचे गांवच्या विकासाचे मुद्दे मांडपाचे. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.